Print on the screen. If you want to justice to your job, this country or this state will not get justice. We request the press. It is you who is going to do justice for us today. लोक सकाळच्या नाही एक दुधाची बॉटल पासून देऊ ना तुम्ही लोकांना जाण टेका बसला हे जोडलं स्क्रीन घातल्या मुदत तरी सावकारा नावाचं एक अरेंजमेंट करून ना तुम्ही आम्हाला लाखांनी ते बेळगावच्या कॉन्ट्रॅक्टरला मॅटो घालून दिला तो गळ टाकतो लोकांना उदक पासून देऊ ना तुम्ही सध्या आणि तुम्ही गोयचो प्लॅन हे करता गोंयकारांक उदक दिना तुम्ही आणि गोंयचे प्लॅनिंग करता ते बसून हे जोडले तुम्ही घातल्या 4-5 असं टोटल तुम्ही फक्त टाइम लागेल त्याच्यात तुम्ही चांग नको रिटर्न इन्स्ट्रक्शन पब्लिक हिअरिंग झाल्यावर सारखी जाय ना गोंय कितें सांबाळटले तुम्ही गोंय कुठे राबी गोया कामार केले गोया आणि उरवले गोया मॅडम एक स्क्रीन तुका फक्त बटन प्रेस करपाक जाय तो कॅमेरा चालू आसा थंय आणि तुम्ही गोंय सांबाळटले एक स्क्रीन चालू करपाक कळना तुमकां रेडी इलिटरेट सामके अशिक्षित नॉन एज्युकेटेड they are really they are uneducated आम्ही ना पब्लिक कॉन्फिडन्स घे ना हे कसले लेका एक वॉटर बॉटल देऊ ना तुम्ही हांगा हे थोडे इन्व्हेस्टमेंट केला हांगा कांयच ना हांगा जाणटी आहा तांकां एक उदकाची बॉटल तरी हाडपाची ते सीएमान ना सांगा आसलें तरी बाबा लंच ब्रेक जेवण घेवन आमी आज येवपाय जेवण घेवन President, you are kindly requested to present your grievance. Please off your mic. ना ना स्टार्ट कित्याक करूं न्ही It's on. लोकांक दिसोन न्हू एवरी टायम आमी हेंच्या मॅडम माझी रिक्वेस्ट असा म्हाका उमेद असा स्क्रीनीर पळोवपाक Not required. You have. Why not required? Why the screen support? Man, why the screen support? Screen कित्याक घातला? You are wasting our money. पैसे वेस्ट करता आमचे गोंयकारांचे. आमचे बजाज पेट्रोल कितले वाडयले हे पयशे तुम्ही मोडटा हांगा 20,000 per day you are paying. More than 20,000 असतले. हा 5 screen more than 1 lakh rupees per day. Everything to come here to address the Goa issues over here. Not for one's sake. आता तुमचं पोस्टर पोवपा जाल्लो एक बॅनर करपा जाल्लो 50 रुपयाचो हा 500 रुपयान आख्खे 2 लाखान आख्खे बॅनर जातले आसले मारासले सीएमाचे आनी काबराचे फोटो नाल्यार काडा स्क्रिनी जर ना घालपाचे ना आमकां फरक पडना काडा तुमी स्क्रिनी रिमूव द स्क्रीन्स Pay for half the fees at least, half the payment you pay. तो 1 लाख वाडटा उरता पळय लोकांक उदक दिया Every other is a screening. Huh? मारगांव येता हांगा ना हे कितें नाकाल्ले Made the whole project work. नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा डिवाइड केले करता तुम्ही हांगा फॅसिलिटीज वेगळ्यो थंय फॅसिलिटीज वेगळ्यो आता इथं लोक हांगासर बोलला कलेक्टर बी गेला आता सगळे डिवाइड अँड रूल करता घे तुम्ही मॅडम एक सिंपल तुमकां एक रिक्वेस्ट आयकपाक जायना पीपल ऑफ कॉपरेटिंग ते केन्नाच्यान सकाळच्यान येयला ओगी शांती काय हांगा सगळे जाता एक सिंपल रिक्वेस्ट आयकपाक जायना तुमकां कसली डिक्टेटरशीप करता हे तुमकां पळोवंक ना नाका जाल्ले कितें जाता ऑनलायन घालपाक कितें जाता
प्रॉब्लेम किती आसा ते तर सांगा प्रॉब्लेम किती आसा तो तर सांगा कित्याक कॅमेरा ऑनलायन घालून तुम्ही उलयता तेन्ना स्क्रीनीर दिसता लोक उलयता तेन्ना कितें प्रॉब्लेम किती आसा तो तर सांगा मेन्शन करा प्रॉब्लेम किती आसा तुमचो तो तुमकां ऑनलायन दाखोवपाक प्रॉब्लेम किती आसा तो सांगा स्क्रीनी दाखयलो आसा तुमचे कॅमेरा आसा प्रॉब्लेम किती आसा तुमचो आमचो एकूच डिमांड हा फक्त स्क्रीनीचेर घालान दे स्क्रीनीचेर घालपाक प्रॉब्लेम किती आसा तो मेन्शन कर कलेक्टर सर सांगा प्रॉब्लेम किती आसा तुमकां जो हेचेर घालपाक डेप्युटी कलेक्टर आसा थंय प्रॉब्लेम किती आसा तो सांगा कितें प्रॉब्लेम आसा तो तुमकां हांगा स्क्रीनीर घालपाक नाका ते तुम्ही उलयता ते मिनिट्स ऑफ मिटींग तुम्ही उलयता ते घालता तुम्ही हे लोक उलयता कित्याक घालिना मॅडम प्रॉब्लेम कित्याक तो तरी सांग म्हाका जे व्हॉट इज द प्रॉब्लेम किती आसा तो प्रॉब्लेम स्क्रीनी लायला कित्याक ते सांग सिस्टम ना कितें ना तो घाला सांगा तुम्ही तुमचे दाखयताले दिसाक तुम्ही 2 लाख रुपया म्हाका पे करता ते कोणाक वयता 2 लाख रुपया स्क्रीनीर दिसोनी आमचे भोवतांचे पयशे वयता आमकां दूख लागता आमचे पयशे वयता तो बेळगांवच्यान हाडला कॉन्ट्रॅक्टर बालाजी का बाबाजी कोण तो तेका दिला तो गळटा तो पळय पावस पडले की सोत्रेकन बच्चे पडटा भितर ना मोदीच पेन घातल्या तो गोंयकार ना तो ना एटलीस्ट गोंयकारांक पळोवपाक तरी आमकां स्क्रीनीर बालाजी काढा हांगा सर उलोवपाक बालाजी काढा कॅपॅसिटी हा वतान सुद्दां रावपाची गोंयकाराची कॅपॅसिटी हा जो ओरिजीन ऑफ गोवा हा तो कॅपॅसिटी हा तेची गोंयान वतान सुद्दां रावपाची कलेक्टरान सांगपाचे प्रॉब्लेम कितें आसा तो स्क्रीनिंग करपाक प्रॉब्लेम कितें आसा तो सांगपाचो कलेक्टरान आमचे बॉसांचे पयशे गेल्या तुम्ही आमकां सांगपाचे प्रॉब्लेम कितें आसा तो स्क्रीन घालपाक ऑनलायन स्क्रीनीचेर घालपाक प्रॉब्लेम कितें आसा तो सांगपाचो प्लीज मीटिंग गोंयकारांक कळलेली नाका हॅलो मॅडम प्लीज रिक्वेस्ट स्क्रीन ऑन करचे पांचूय स्क्रीन ऑन करचे मातशे त्याचे बिल दिवपाचे ना आणि बिल दिवपाचे ना 1 लाख रुपीज मिनिमम त्यांच्यान 10 लाख मारला तो पप्पू मारता तो आमकां खबर ना 10 लाख मारला असेल बिल फायल आरटीआय आम्ही आरटीआय मारून काडटले तुम्ही हे कित्याक यूज केलं ते सगळे रिकॉर्डेड आसा आमचे कडेन न्हू आमी कितें रिकॉर्ड केलं ते ऑर्डर आसा जाल्यार ऑर्डरूय दाखया आतां प्रेझेंट आतां दाखया डिस्प्ले करपाची हय दाखया ऑर्डर मारगांव सेपरेट ऑर्डर हांगा सेपरेट ऑर्डर Why the North Collector has stopped at the and why has he gone on a half day? The public here, yes, who gets paid to come here and be here, be present for the public. What is the public here for? Huh? What is for? Lots of time is going to सगळे लोक कामाला आसा काम सोडून He's supposed to be here. Then we should be across here. The collector is not here, who's our representative. Then why we are here? Why? But what is we were on the dice over there. They're all in the computer, printer and हमसे ये नहीं चाह रहा scientists करते all the coaches please show them every fashion show हांगा सर बसयल्या दोन ठेवपाक वयता कितें Here, our request is what is happening. Why our public can't be present? Why Mr. Ajit Rai has left the venue? He should be sacked up from here. तुमकां समज नाकानाल काढा दवरू नाका ते आमकां पळोवपाचें ना नाकानाल काढा आमकां पळोवपाचें ना ते आणि त्याचे बिलूय पे करपाचें ना Speaker number 40. पब्लीक फंड तुम्ही यूज करता Speaker number 40. मॅडम आमकां जाय ते सिग्नेचर Speaker number 40. Samita Raut representing. Don't mess with the public man. Speaker number 40. आता आमकां Samita कशें Raut कळटलें तुम्ही मिनिट्स ऑफ मिटींग रिकॉर्ड करता म्हणून कशें कळटलें
लाईव्ह आहे ना, कशें कळटलें मिटींग रिकॉर्ड करता म्हणून तुम्ही? तुम्ही एव्हरी टाइम सगळे करतात आरटीएमआर करता. 390 present. माझ्या विलेजीचे दोरुकच नाव येईल तुमच्याकडे. मला कोणी स्क्रीन जाय. माझे ऑनलाईन विलेज ओपन Speaker number 41. Antonio Mascarenhas. Speaker number 41. कोण तरी दाखया कोण उलयता तो. Dr. Antonio Mascarenhas. From Donapau. नाका जाल्ले करता ती. Speaker number 41. प्रॉब्लेम कितें आसा स्क्रिनीचेर घालपाक ते तर सांगा. प्रॉब्लेम कितें आसा? व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? Speaker We number want to know what is the problem. Antonio Mascarenhas. मॅडम यू आर नॉट इन द असेंब्ली, यू आर नॉट स्पीकर सर. स्पीकर समजा नाका जिवाक. हा यू आर पेड बाय अस. हा कोण समजता कोण जिवाक तुका केअर ना आमकां. आम्ही टॅक्स भरूंक ना न्हू, उपाशी पडटली घरा. भुरग्यांक प्रायमरी स्कुलाक घालपाक सुद्दां जावचें ना. व्हडली नेट मारता ती. 42. मात सुद्दां रीत ना हांकां. केअर करप ना गोंयकारांक. बॉटल दिवंक ना ती ना उदकाची. Speaker number 42. Sunil Singh sir. ते कोणी कोणा बोललेल्या Speaker number 42. मॅडम व्हॉट डू यू नो? मॅडम गोंयांत खाजगी लायन कितली आसा तुका आमी कित्याक सांगपाचें? I am presenting my case on behalf of PCB Rail Fund Private Limited, Agarwada, Perdem, Goa, who owns the land at Agarwada bearing survey numbers 20/7, 20/8, 21/31, 21, पब्लीक हियरिंग मॅनेज करपाक जायना तुमकां. गोंयाचो प्लॅन करता तुमी. कोण 16/28, 20/1, 20/2, 20/3 and 20/5 in village Agarwada. We have filed detailed objections on 20th June 2021 with respect to the draft GCZMA plan of village Agarwada. The prime objections which we have raised in our detailed written objection is two of the properties have been wrongly shown as Khazan lands. Prior to this CZMA 21 plan, there was a plan which was drawn on 2019, wherein none of the properties were categorized as Khazan lands. I don't know how and in what manner the present CZMA plan of village Agarwada for our property shows that our properties are in Khazan. Under the directions from GCZMA, NCSCM was appointed for the purpose of carrying out physical survey of our properties at Agarwada. And NCSCM, representatives of NCSCM visited the site, physically carried out the detailed survey and presented a report to the GCZMA in the year June 2019. हियरिंग कळत Where तुम्ही दाखयता तुमी. none of our properties, प्रॉब्लेम कितें आसा the आता? survey numbers which I have mentioned above, were shown as Khazan lands. Now this disparity in the old plan plus new plan plus the report which was specially called upon with respect to our properties is certainly causing injustice to us. Furthermore, if we compare the plan of 2019, CZMP plan of 2019 and 2020, the mistake is apparently clear, as the properties which were not shown as eco-sensitive zone or a Khazan lands were highlighted or were demarcated or categorized as a Khazan lands in the present plan, which is not known to us.
If we look at the plan of survey number 20/7, a structure, each old structure, आम्ही हांगा जे पब्लीक हियरिंगाक आसा पळय हांगा आम्ही त्यांच्या कडेन मागले की त्यांचे जे स्क्रीन्स आसा ते स्क्रीन्साचेर तेंच्यांनी कोण स्पीकर आहा तो दाखोवपाचो म्हणून स्क्रिनीचेर डिस्प्ले करपाचो म्हणून कोण उलयता तो कित्याक मारगांव ते डिस्प्ले करता कोण उलयता तो लोकांक दिसता हांगा कितलेशे स्पीकर येयले तेंच्यानी डिमांड केलो की त्यांचो मॅप दाखोवचो म्हणून त्यांचो मॅप प्लॅन दाखोवंक ना स्क्रिनीचेर तेंच्यांनी आतां कोण उलयता तो स्पीकर दाखयना आनी हांगा तेंच्यांनी 5-6 स्क्रिनी घातला आनी त्या स्क्रिनीची रेट ते कमीत कमी एका दिसाचे रेंट 20 ते 30 हजार रुपया घेतले सो अशे 5-6 स्क्रीन म्हणजे ऑलमोस्ट एका दिसाक 2 ते 3 लाख रुपया स्क्रिनीचेर वयतले जाल्यार ते दाखोवपाक रेडी ना हांगा सगळे लोक डिमांड करता की स्क्रिनीचेर दाखय कोणूच आयकना हांगा ही पब्लीक हियरिंग फक्त नांवांक घेतलेली आसा तेंच्यांनी आनी फूल डिक्टेटरशीप चल्ल्या गोंयकारांक हांगा रिस्पेक्ट ना हांगा जाणटे येवन बसला भुरगीं आहा तेंकां हांगा उदकाची बॉटल पासून दिवंक ना अजून मेरेन हांगा जो पंडाल घातला तो पंडाल कोणी तरी बेळगांवच्या पार्टीन घातला तो जर पावस पडलो तेन्ना ते गोंयकार लोकांक सत्रे घेवन बसचें पडला हे आयज कंडिशन आहा गोंयकारांचें आनी गोंयचें आनी हांकां जी एक पब्लीक हियरिंग जर हांकां मॅनेज करपाक जायना हे गोंय कितें लागतलें हे आमचे गोंय कितें प्लॅन करतले हो व्हडलो प्रश्न आनी लोक हांगा बोळ मारून सांगता कोण कोणाचें आयकना कॅरूच करिना फक्त स्पिकरांची नांवां घेता आनी 15 मिनटां सोंपता तशी फुडें वयता सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सीएमान हेजेर लक्ष घालपाक जाय बेगिनांतल्या बेगीन आनी काबरालान कित्याक मारगांव जर तुमी स्क्रिनीचेर दाखयता जाल्यार हांगा नॉर्थांनी दाखोवपाक जाय आमकां 3rd ग्रेड सिटीजन आमकां हांगा कॅटेगरी कित्याक दिला आमकां हांगा रिस्पेक्ट ना गोंयकारांक आमकां व्हॅल्यू ना आमकां आसपाक जाय कित्याक आमी पयशे दिता आनी आमच्या पयशांचेर हांगा सगळें चलता आमच्या पयशांचेर हांगा स्क्रिनी घातल्या पूण आमी स्क्रिनीचेर दिसना सो हे जे चल्ला पळय हे गोंयकारांक कळपाक की आयज गोंयान गोंयकारांचो व्हॅल्यू कितें आसा आनी ही जी हियरिंग केल्या फक्त नांवांक जशें रिजनल प्लॅनाचेर तेंच्यांनी 15,000 ऑब्जेक्शन्स घेवन दवरून नोटिफाय केलो पळय तशेंच सेम हांगा करतले फक्त हियरिंग करतले ऑब्जेक्शन्स घेतले आनी आमकां सीझेड प्लॅन आमच्या खड्ड्याचेर हाडून मारताले आनी गोंयची पाट घालून उडयतले हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता प्लीज तुमी जे घरा बसलात हांगा या पणजे येवन तुमी पार्टिसिपेट करा तुमचो गांव तुमची घरां काबार जातली तुमचे एक्झिस्टन्स काबार जातले सो डोंट टेक दीस लायटली आनी हेची डिक्टेटरशीप लोकांक कळपाक जाय एक स्क्रिनीर घातल्या स्क्रिनी लायल्या ते स्क्रिनीचेर ते दाखयना पासून हे पळय तुमकां दिसता ती स्क्रीन दी पळय त्या स्क्रिनीचेर आतां फक्त टायम येता आनी तेंचो मॅप येता सो ह्या स्क्रिनीचेर आमी डिमांड केल्लो की कोण उलयता पळय तेंचो हांगा तुमी पळयतलो पळय तेंचो कॅमेरा आसा गव्हर्मेंटाचो पळय दीस इज द कॅमेरा हो कॅमेरा गव्हर्मेंटाचो ह्या कॅमेराचेर ते सगळे शूट करता पूण आमकां दाखयना कोण उलयता ते पूण मारगांव सगळे दाखयता सो वी एक्सपेक्ट देम की तेंच्यांनी आमकां दाखोवपाक जाय आमकां कोण उलयता तो दिसपाक जाय ना जाल्यार लोक हांगा वाजोवन लोक घरा वचपाक लागले कोण उलयता ते कांय कळना ऑनलायन उलयता तेजेर तोंड दिसना फक्त टायम डिस्प्ले जाता I therefore request this authority to kindly look into the detailed objections which I have filed. जी आमची हियरिंग आसा पब्लीक हियरिंग आसा ती कशे पद्दतीन केल्या ती आयज इतल्यो स्क्रिनी घातल्या 5 स्क्रिनी घातल्या मात 5 एकूच स्क्रिनीचेर आमकां डिस्प्ले दाखयना लायव्ह दाखयना कोण उलयता स्पीकर उलयता तो आनी फक्त तेंच्यानी लोगो घातल्या ह्या स्क्रिनीची प्रायस अप्रॉक्स अरावंड 20 to 30,000 भितर पर डे आसतली एक पर स्क्रीन आसतली ही इतली म्हारग प्रायस आसा आनी आमचे जे टॅक्स पेयर्स मनी आसा पळय तो वेस्ट केल्लो आसा आनी ह्या गोव्हर्मेंटाक संवय पडलेली आसा एवरी टायम हो टॅक्स पेयराचो पयसो आसा पळय तो वेस्ट करपाचो आनी जे स्पीकर आसा ते फक्त जे गोव्हर्मेंट एथॉरिटीज कोण आसा एम्प्लॉईज आसा ते फक्त नांव घेता स्पीकर म्हणटा फुडल्या स्पीकराचें नांव घेता आनी कांयच ना आतां आमकां कशें कळटलें की थंय मिनिट्स ऑफ मिटींग कावंट करता काय ना ते कशें कळटलें जे कॉमन गोंयकार हांगा आसा पडले जावं बाकीचे कोण आसा तांकां कशें कळटलें की बाबा मिनिट्स ऑफ मिटींग चालू आसा काय जे कोण उलयता तेंचे कावंट करतले की ऑब्जेक्शन्स आसा ते कावंट करतले कित्याक अजून पर्यंत तुमचे ड्राफ्ट प्लॅन धाडला जो ऑनलायन आसा तुमचो तो अजून पर्यंत करेक्ट ना इतली ऑब्जेक्शनां रेज केली पंचायत बसल्यो सगळ्यो डिफरंट आख्ख्यो गोंयच्यो पंचायती बसल्यो आनी तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन रेज केली मात ते एक ऑब्जेक्शन पासून तेंच्यांनी अजून घातलेलें ना त्या प्लॅनाक चेन्नयची कंपनी हाडल्या आनी चेन्नयची कंपनी केन्नाच ग्रावंडार येवंक ना जे गांवांनी भोंवपाक जाय गांव पळोवपाक जाय ते अजून पर्यंत गांवांनी पळोवंक ना हेंकां फक्त हे फक्त नांवा पुरते हे हियरिंग केल्लें आसा हेंच्यांनी हे फक्त नांवाक लागून लोकांच्या दोळ्यान फक्त पानां लायतले आनी वयतले ही सद्याक पद्दत ही सरकाराची आसा आनी हे कळोन येता आयज तेंच्यांनी सिस्टमॅटीक हो तेंच्यांनी केल्लो आसा की मुद्दम लोकांक दाखोवपाचें ना लोक जाता तितले वचपाचे आयज हांगा हो टायम आसलो जो टायमार जेवपाचें आसलें आयज हांगा सगळे उपाशी आसा उपाशी पोटाक लावल्ले आसा जे आमच्या गांवाक लागून आपणाची गांवाची व्हॅल्यू आसा म्हणून ते हांगा रावल्ले आसा पब्लीक हियरिंगाक आनी तेका लागून हांगा हे सगळे रावल्या एकटे रावले गोंयकार की आमी आपणाचो गांव साल्वार कसो करता आपणाच्या गांवाची कशी आमी हे दाखयतले
अजूनपर्यंत यांच्यानी अजूनपर्यंत काय दाखवना आयज आमच्या स्क्रीनीर बसून दाखयना ते म्हटल्यार कसली डिक्टेटरशीप चालू आसा ती तुमकां कळट आसतली प्रॉब्लेम तांकां कितें प्रॉब्लेम आसा ते आमकां खबर ना तांकां कितें प्रॉब्लेम कितें आसा तो बसून सांगिना तो कलेक्टरूय सांगिना डेप्युटी कलेक्टर कोण हांगा आसा तोय सांगिना आनी ते कोण मायकार उलयता तेवूय सांगिना एटलिस्ट तेंच्यांनी सांगपाक जाय आसलें गोंयकारांक की प्रॉब्लेम कितें आसा तो इतले पयशे तुमी खर्च करता एटलिस्ट ह्या हांकां मिनिमम 1 लाख तरी वयतले हेंचे 1 लाख 50,000 फक्त स्क्रिनींग वयतलो मागीर ह्यो स्क्रिनींग युजलस आसा त्याच्या परस तुमी बॅनर हाडून मारपाचे फक्त तेजेर बरयला हे GCZMAच नांवूच आसा तेजेर आनी लोगो आसा इतलेंच आसा आनी तेजे वयर कांयच ना फक्त टायमर येता सो एटलिस्ट तेंच्यांनी बॅनर मारपाचो 100 भितर जातले आसले 500-600 रुपया भितर काबार जातले आख्खे बॅनर मारून तुमकां समज जाय आसलें नाल्यार मात तुमी स्क्रिनींग घेतल्या कॅमेरा हाडला सगळें हाडला मात तुमी तो युजलस केल्लो आसा कांयच केल्लो ना फाल्यां समज फाल्यां हियरींग जातली परत आनी 1 लाख 1.5 लाख समज खर्च जातलो म्हटल्यार कितें गोवोरमेंटाक सद्याक वेस्ट ऑफ मनी करपाक जाय फक्त पयशे कशे भायर घालपाचे आसा तेंच आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टर पासून तेंच्यानी भायलो नेमला तो कॉन्ट्रॅक्टर बेलगांवची कंपनी दिला आनी तांकां दिला आयज गोंयांत इतले गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टरांनी समजूंक जाय आयज पळयात चालू आसा मिडिया थंय कलेक्टराक विचारपाक गेल्ली की स्क्रिनी कित्याक ना तांकां पासून थंय एंटरटेन करिना ते पळय कोण आन्सर पासून करिना तांकां कित्याक स्क्रिनीचेर दाखयना म्हणून सो गव्हर्मेंटा कडेन कसलोच आन्सर ना फक्त गोंय डिस्ट्रॉय करपाचे प्लॅन करता आनी दुसरें कांय ना मोदीन पाकीट बसयलें हांगा You are not in prison. Dr. Shantanu from Ranapal, may kindly present. I will be speaking on behalf of Dr. Shantanu. Oh my God. He is ending to a case. Ma'am, we can hear you. You can continue. Yes, sir. Another 7 days to prepare. Is it possible to share my screen? कानान कान घालून कितें सांगता पळय तेन्ना येता आता तुम्ही पुढे चला ते ऑनलाईन त्यांच्यानी घेतला मग ऑनलाईन कोण उलयता कितें उलयता काय डिस्प्ले ना सो हेजो रजिस्टर कितें मेंटेन केला ते कोणाकूच खबर ना एटलिस्ट हांगा कोण येयल्या इतले त्रास काडून येयल्या खूब गांवचे येयल्या नॉर्थ गोंयचे आख्खे लोक कितलेशे लोक येयल्ले आसा त्यांचो टायम काडून काम करतो सोडून ते हांगा येयल्ले आसा तांकां गव्हर्मेंटाक दिसपाक जाल्ले कोण उलयता की कोणाक ऑब्जेक्शन हाडला तो मात आयज कांयच ना जे ट्रान्सपरन्सी म्हणटा पळय ती नात ह्या सरकाराची ट्रान्सपरन्सी कांयच ना कशे पयशे खावपाचे कशे हें करपाचें तेंच आसा आनी कसो हो प्लॅन फुडें व्हरपाचो हेंच पडलेलें आसा ह्या सरकाराक आनी कांयच पडलेलें ना आयज फक्त हांगा फक्त दलालगिरी चालू आसा फक्त कशे पयशे भरपाचे आपल्याची बॉल्सां कशी भरपाचे तेंच चालू आसा It's an emergency, so he's not able to present. No, In his case, I have. it is not possible since we are allowing only the registered speakers. आता आम्ही पळयता हांगा हांगा ऑलरेडी तेंच्या कडेन हांगा जे आसा पळय हांगा स्क्रीन्स आसा हांगा जे बसला पळय हे टेक्निशियन्स बसला ते टेक्निशियन्स एक बटन प्रेस केलो जाल्यार ऑटोमॅटीक स्क्रीन्स आसा पळय ते डिस्प्ले जातले कित्याक दे आर युजींग स्विचर्स डिफरंट कॅमेराक तेंचे स्विचर आसता सो जस्ट वन क्लिक आनी सगळे स्क्रीन ऑन जातले हो तेंचो मेन कॅमेरा तेजेर कितें चलता पळय ते सगळें दिसतले बट दे डोंट वॉन्ट टू डू हांगा तेंच्यांनी कितलो पयसो मोडलाय स्विचर हाडपाक सो दे आर युजींग स्विचर्स दे आर युजींग दॅट सॉफ्टवेअर पूण ते दाखयना सो हो सगळो पयसो तो बालाजी कोण बेळगांवचो आहा पळय तेका पर्रीकार गावता आमचो कोण तो पप्पू काडटलो आनी पेमेंट करतलो गोंयकारांचो पूण हांगा तो दाखयना सो ही सगळी फटींगपणां चल्ल्या गोंयकारांचो आवाज दामपाचो हांगा फक्त प्रयत्न जाला हांगा पळय मिडियाक पासून कोण आन्सर करिना कलेक्टर येना आन्सर करपाक ते पुलिसांक आन्सर करपाक लायता ही डेमोक्रेसी आमची कितेंय जालें पुलिसांक फोंडान घालपाचें काम तेंचें मेळावली पुलिसांक फोंडान घातले आनी आतां हांगा पुलिसांक फोंडान घालपाचें काम चल्लां Speaker number 49. वी डू रिस्पेक्ट आवर पोलीस डिपार्टमेंट हांगा पुलीस केन्नाचे ना सकाळच्या न्हू एक उदकाची बॉटल पासून तांकां दिवंक ना ते केन्नाचे ना हांगा हे बंदोबस्त करपाक आनी आतां पासून ते फेस करिना ऑफिसर्स पुलिसांक धाडला म्हटल्यार एवरी टायम पुलिसांक फोंडान घालपाचें आम्ही पुलिसांक फुल रिस्पेक्ट करता पुलीस डिपार्टमेंटाक आम्ही फुल रिस्पेक्ट करता तांकां आमी सांगले पासून फक्त स्क्रीनचे दाखयात आनी public notice you have read, which is well advertised. Let's respect rule of law. You and I are responsible citizens of this country. Let's respect rule of law. Let's follow the procedure. Few people standing here is obstructing. I can say very clearly the points which those genuine people who have come to say something, they are being stopped. This should not be done. I again request everybody to take their seats.
You are disrupting proceedings. Please take your seats. You are obstructing people who have come to speak. Goa Coastal Zone Management Authority is sitting here for public consultation. Authority is sitting here to hear people's voice. Please sit down. Please sit down. Show people's voice. Show people's voice on the screen. Please respect You law. have to show people's voice on the screen. You have to show It's people's voice expected on from screen. every responsible You have citizen to to show the respect people's law. voice on screen. You have to show the people's voice on screen. Let me explain. These screens have been put up so that there is a timer and the speaker knows about their But we time. can see the screen also. Please understand, we are not running a business here, it is administration. Speaker and screen have been put for administrative convenience. We are here to hear your voice. Please understand this. We are not here for any kind of business or negotiation. This is administration. Please understand. Requesting you to respect, occupy your seats. Take your seats. सर मारगाव कित्याक दाखयता वाय मारगाव शोय Please sit down. Please respect law of here, not Goa. Please Not Goa, why are you dividing Goa and South Goa, South Goa? If you want to speak, please speak. Okay? Why are you dividing North Goa, South Goa? Wait for your It's turn. Goa, one Goa. Speak. But divide Goa is Goa, not Goa, South Goa, not don't divide. Goa is Goa. Don't divide us. Don't divide us. Goa is not Goa, South Goa. It's Goa. The Goa आमचे. The Goa आमचे. This is our future. So we want to save our Goa for our future. अरे the Goa आमचे हे का? Not Goa, South Goa. Please, we must respect law. किती करता है तू? And we must live in a harmonious society. Please sit down and speak. Whatever you are saying will be recorded. Please, No recorded. Skin guard, skin guard. please call the name of the next speaker. Only screen, nothing else. स्क्रीन वन कर झाले पण आम्ही वयता मरे बसता मरे सिंपल रिक्वेस्ट पुट ऑन द स्क्रीन आम्ही बसता मरे ओगी बसपाक येयला आम्ही हांगा आयकपाक ना पळोवपाक येयला आम्ही तो डिवायड करता मरे आमकां आतां ही डिवायडिंग डिवायड करता नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा मातू अरे आम्ही गोंयकार एक गोंयकार नीज गोंयकार आम्ही डिवायड कित्याक करता आमकां तूं डिवायड करना काय आमकां गोंयकार म्हूण दवर आमकां आतां काबार केला तुमी आमकां झोपयला तुमी वी वॉन्ट इक्वल रायट नॉर्थ एंड साऊथ आगो ते डिवायड केले गोंय आमचें आतां सर्क्युलर फॉर साऊथ गोवा इज डिफरंट हे कलेक्टर नॉर्थ साऊथ गोवान घेत ना काय Just wait. We are here for our villages and we want to put something over there. We want to see the maps of the village of the Speaker number 53, Serafino Fernandez. पहिले तुम्ही करून झाले स्टार्टिंग Serafino Fernandez. Prasad Shah, kindly present. Prasad Shah, kindly present. आणि ज्यांना मिडिया जेन्ना तांकां क्वेश्चन विचारपाक गेले तेन्ना मिडियाक सुद्दां तेंच्यांनी ऑथॉरिटी म्हणजे पोलीस डिपार्टमेंटाक यूज करून तेंच्यांनी सायडी काडले तुम्ही क्लियर पळोवंक शकता गोंयकारांना Prasad Shah, kindly present.
हॅलो मॅडम 39 नंबर सीताराम राव हांव उलोवंक ना माझी रिक्वेस्ट आसली की हांगासर तुजी स्क्रीन आसा पळय ती स्क्रीन Speaker number 52, Prasad Shahapurkar, may kindly present. Speaker number 52.